नमस्कार, पळया प्रोडन खबरो. Headlines brought to you by MVR Homes, Beyond Luxury. आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयींच्यो अस्थी हरिद्वारात गंगेत विसर्जित. अस्थी यात्रेक लोकांची गर्दी. उत्तर प्रदेशातल्या मुखेल न्हंयांनी अस्थी विसर्जन. सध्याचो पंतप्रधान कवी असलो तरी वाजपेयींच्या नेतृत्व गुणाची उंचाय ताका आयिल्ली ना. काँग्रेस हावजात वाजपेयीक आर्गां ओंपतना फुडाऱ्यांचे मोदीचेर बाण. केरळातले प्रलयकारी हुंवारात आडकल्ले आशवे पेडणेचे 12 जाण बरे भशेन पावले गोंयांत. केरळातल्या अरिश्टांचो आकांत स्वता अणभविल्ल्या साक्षीदारांचो खासा रिपोर्ट. मंत्री फ्रांसिस डिसोजा फुडल्या उपचारा खातीर वता अमेरिकेत. मुख्यमंत्री परिकार ज्या हॉस्पिटलात उपचार घेतात थंयच वता. म्हयनोभर अमेरिकेत रावतलो म्हूण सांगला सीएमओ. स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या विभाजनाचो बँकेच्या आर्थीक स्थितीचेर परिणाम. विभाजन वळेरेंत स्थिती एक्सपोज. दमाव दिव फाट्याक 125 कोटी दिवंक जाय रोख, तरतूदच ना. एशियन गेम्स 2018 कुस्तीत बजरंग पुनियान 65 किलो गटात जोडले भांगरा पदक. अपूर्वी चंदेला आणि रवी कुमार जोडीक 10 मीटर एअर रायफल मिक्स टीम प्रकारात ब्रॉन्झ. आदले प्रधानमंत्री भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयींच्यो अस्थी आयतारा हरिद्वारात गंगेत विसर्जित केल्यो. तांची मानसकन्या नमिता भट्टाचार्य आनी तिची धूव स्मृती स्थळावेल्यान अस्थी घेवन हरिद्वार पावली. थंय अस्थी विसर्जन यात्रा काडली. यात्रेक बीजेपीचे राष्ट्रीय फुडारी आशिल्ले. 93 वर्सांचे वाजपेयीक दिल्ली एम्सात ब्रेस्तारा मरण आयिल्ले. उत्तर प्रदेशातल्या मुखेल न्हंयांनी अस्थी विसर्जन जातले. बीजेपीचे दोगूय पंतप्रधान कवी, मात अटल बिहारी वाजपेयीचे नेतृत्वाची उंचाय अजून नरेंद्र मोदीक आयिल्ली ना. प्रदेश काँग्रेसीन आयतारा वाजपेयीक काँग्रेस हावजात खासा बसका आपून आर्गां ओंपली. वाजपेयीच्या नेतृत्व गुणाची तुस्त करतना काँग्रेसवाल्यांनी मोदीक बरोच धुलो. वाजपेयीक आर्गां ओंपपाची बसका काँग्रेस हावजात कित्याक काय म्हूण काँग्रेसीत इशू दुसफुसलो. सिनियर फुडाऱ्यांनी ताचे फाटली भूमिका सांगली. आदले प्रधानमंत्री भारतरत्न सर्गेस्त अटल बिहारी वाजपेयीक आर्गां ओंपपाक आयतारा सकाळी काँग्रेस हावजात खासा बसका आपयल्ली. वाजपेयीच्या फोटोक फुलां घालून फुडाऱ्यांनी आर्गां ओंपली. काँग्रेस हावजात ही बसका दवरपा फाटली भूमिका सिनियर फुडाऱ्यांनी स्पश्ट केली.
कोणाच्या मनात कितें संशय आसूं शकता ताजेर म्हाका दिसता आमी मातसो उजवाड घालपाक जाय. श्री वाजपेयी हांचे कडेन पळयता आसतना आमी फक्त तो राजकारणी म्हणूनच पळोवपाक जायना, ताचे कडेन पळयता आसतना आमी मनीस म्हणून पळोवपाक जाय. मनीसपण हे पक्षांतीत आसता, ताका पक्ष लागना. बरो तो बरोच. वाजपेयी हे एक नितळ आनी अंतस्करण स्वच्छ अशे मनीस आशिल्ले. 50 वर्सां ते राजकारणात, पण ह्या 50 वर्सांच्या तांच्या राजकीय कारकिर्दीत तांकां शत्रू म्हणटे नाशिल्ले. आपल्या पक्षाच्या लोकांक तो उगी रावलो ना. जेन्ना गोंधळा दंगे सुरू जाले तेन्ना ताणें आपल्या पक्षाच्या लोकांक शिटकावणी दिली आनी चड करून आयचे प्रधानमंत्री बाब नरेंद्र मोदी जे त्या वेळार गुजरातचे मुख्यमंत्री आशिल्ले, थंय वचून थंय पत्रकार परिशद घेवन ताजी उजीर ताणें सांगलें, मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी राजधर्म का पालन करेंगे. चडशा उलयतल्यांचे वाजपेयींच्या नांवान मोदीचेर बाण. आमचो आतां सद्याचो जो पळय प्रायम मिनिस्टर आसा नरेंद्र मोदी, हो सुद्दां ताजे भशेन पोएट. कविता बरयतात न्हू, खबर नासतलें खूब जाणां की तागेले एक कविता संग्रह भावयात्रा गुजरातींतली ती हांवें कोंकणीन केल्ली आसा. कित्याक राजकारणी म्हणून न्ही, पोएट म्हणून. पूण ती जी हायट आसा वाजपेयीची हायट ती नरेंद्र मोदीक अजून येवना. ताजे कर्तृत्वान ती येवं येता आनी येवची अशी आमची अपेक्षा, कारण तो देशाचो पंतप्रधान. पयर आमी मेळ्ळे तेन्ना विजय विखेन ही एक्चुअली आयडिया फ्लोट केली की आमी एक शोकसभा करपाक जाय म्हणून. एक पार्टी आसा जी पार्टी द्वेष निर्माण करता, दुसऱ्या भितर चीड निर्माण करता, दुसऱ्यांक एक वेगळे हेट्रेडाचो आयडियोलॉजी घालता आनी ती जर टक्कर दितलो जाल्यार आमी लव शेअर करपाची आयडियोलॉजी आमी स्प्रेड करपाची गरज आसा. ह्याच मागणीन शोकसभा करता की ह्या देशाक शांती परत येवपाक जाय, ह्या देशाक भावचारो परत येवपाक जाय, ह्या देशाक जो द्वेष आसा तो काबार जावपाक जाय आनी हो देश परत भारत जावपाची गरज आसा. हो भारत आयज खंयचे तरी दिशेन एक वचपाक पावला आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आयज आमच्या वाजपेयी सारख्या लिडरांची देशाक गरज आसा. आयज कितें चल्लां, आयज आमचो पंतप्रधान खंय गेलो जाल्यार आयज देशान 60 वर्सां कांय जालें ना. म्हणजे पयलींचे पंतप्रधान कमी करपाचो प्रयत्न करता. ती भाशा आमची न्ही, ती आयडियोलॉजी आमची न्ही. तो जर ह्या 4-5 वर्सांक जर ताका पॉलिटिकली तो एक्टिव्ह आशिल्लो जाल्यार म्हाका दिसता ज्या तरेन देश तोडपाचें सद्या काम सुरू जाल्लें आसा ताका तो आळो हाडटा आशिल्लोच हें 100%. ज्या तरेन दंगली जाता, ज्या तरेन कोणें कितें खावप आनी कितें खावप ना, कारण वाजपेयी म्हणटा तो सगळें कितें खातालो, जे आयज ते खायनाका म्हणटात त्यो सगळ्यो गजाली तो खातालो आनी तो एन्जॉय करतालो आनी ते सांगतालोय बीन, तितलें धाडस करतालो की आपूण कितें खाता आनी कितें खायना. जे आज सेक्युलर देश आमचो, आज सेक्युलर म्हळ्यार आमी काँग्रेस पार्टी घेवन फुडें आसाच. आमचे जे पार्टीचे ध्येय धोरणां आसात ते सेक्युलर आसात. पूण त्याच बरोबर त्या दुसरे पार्टीक रावून सुद्धा त्या विचाराचे हे म्हत्वाचें. विरोधी पक्षाचे म्हणजे पक्षाचे प्रायम मिनिस्टर जावन सुद्धा आमी तांकां आदरान जेन्ना आमी श्रद्धांजली अर्पीत करतात जाल्यार त्या पक्षाच्या लोकांनी आयज तांचे गुण जे आसा, विचार आसा ते आत्मसात करून घेवपा जाय. आमचे कवी ताणें आपली कविता वाचून दाखयली आनी सांगलें कितें की वाजपेयीजी तुमी परत या आनी आमच्यान या म्हणून. पण वाजपेयी कितें सांगून गेला, मौत की उम्र क्या है. सुंदर शब्द. मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं. जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं. मैं जी भर जिया, बरोबर 93 वर्षाचा आयुष्य आहे. मैं जी भर जिया, मैं मन से मर, जैसा वचन देता लौट कर आऊंगा, कुछ से क्यों डरू, लौट कर आऊंगा. हे तो विचार ताणें मांडला. तो कितें देहान परत येवचो असो विचार ना, पण आपले जे विचार जे असतात सर्व धर्म समभावाचे, सगळ्या भारतीयांक एकत्र करपाचे असतात, हे विचार परते परते जन्माक येवंक जाय. हो आशावाद ज्या व्यक्तीच्या जीवनात असा आणि तो त्याने व्यक्त करून दाखयला, अशा व्यक्तीक कुर्दिसात करप, अभिवादन करप हे म्हाका दिसता प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य आसा. परंतु एक आंतरिक इच्छा जी म्हाका दिसता प्रत्येक राजकारणात बाळगूंक जाय. कारण राजकारण म्हटलो की ताबडतोब त्याचे स्कॅम, त्याचे करप्शन, त्याची वाईट कृत्या हीच लोकांच्या नजरे समोर येतात. पण तो कितें म्हणटा, चाहता हूं कि बेदाग निकल जाऊं, चाहता हूं कि बेदाग निकल जाऊं. दाग कसलोच म्हाजेर उरूंक जायना. आनी गोश्ट करीत
मेरे पश्चात लोग सिर्फ इतना कहे कि आदमी अच्छा था। वाजपेयीक आर्गा ओप्पाचे बसकेक बाबू कवळेकार सोडून काँग्रेसीचो एकूय आमदार नाशिल्लो। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी। गोयच्या कस्टमान दाबोळे विमानतळार बेंगलोरच्यान दुबय वचपी एका ट्रान्झिट पॅसेंजराकडच्यान 14,08,000 रुपया मोलाची अरब अमिरिती दिरेम फॉरेन करन्सी जप्त केली। शेनवारा सांजे 7:30 सुमार बेंगलोरच्यान दाबोळे एअरपोर्टार आयिल्ले एअर इंडिया विमानात ही कारवाय जाली। अंदूच्या आर्थीक वर्सा दाबोळे विमानतळार सुमार 1 कोटीचे भांगर आनी 36.5 लाखांचे तरेतरेचे कमर्शियल सामान कस्टमान जप्त केला। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।